नमस्कार. गोवा टुडेत कानिफनाथ तरेचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. हेडलायन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. कदंबा ट्रान्सपोर्ट गोयची लायफलायन. कदंबा फायदो न्ही, सेवेक प्राधान्य दिता. सगळे बस स्टँड रिनोव्हेट, वास्को बुन्याद घालून जातली सुरवात. मुख्यमंत्र्याचे उतर. राष्ट्रीय पक्षांच्यो प्रायोरिटी वेगळ्यो. पक्षांची गोवा फर्स्ट तत्वार नवी आघाडी तयार. गोंय सांबाळूंक एक जावचे. मनोजा बरोबर केमिस्ट्री नैसर्गिक. विजय हेड ऑन. गोयच्या एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटाक हणजूणचो आरोपी शिवशंकर मयेकाराक 9 दिसांक ताब्यात घेवपाची पणजेच्या खासा न्यायालयाची ऑर्ड. ईडी करता चौकशी. कोमुनिदाद जमनीवेली घरां अधिकृत करपाच्या सरकाराच्या बिलाक कोर्टात दितले आव्हान. सरकाराक अधिकारूच ना. वोट बँक राजकारण. कोमुनिदादी एकठांय. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष बदलता म्हणटा ती अफवा. तथ्य ना. बीजेपीन चालयल्लो अपप्रचार. मात हे फावट लोक फटवचे ना. अमित पाटकराचो दावो. आणि संवसारभरातल्या गोंयकारांक ग्लोबल कनेक्ट करपी प्रुडंटाक 19 वर्सां. प्रुडंटाचो 19वा वर्सुकी दीस. विशीच्या हुमऱ्यार आतां नवो पावणो हुपूंक प्रुडंट तयार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट गोयची लायफलायन. कदंबा लाव न्ही, सेवेक प्राधान्य दिता. गोंयांत तश्योच भायर सुमार 550 बसी चलतात. विद्यार्थी, जाणटे, दिव्यांगाक कन्सेशन दितात. सोयी खातीर प्रवाशांनी डिजिटल पास सिस्टम वापरची. सगळे बस स्टँड रिनोव्हेट करतले. वास्को बुन्याद घालून सुरवात. कदंबाच्या 45व्या वर्सुकी दिसा मुख्यमंत्री उलयलो. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान 45वो वर्धापन दीस मनयलो. कदंबा ट्रान्सपोर्ट गोंयची लायफलायन. ती आपलो फायदो पळयनासतना लोकांची सेवा कशी करची हाका प्राधान्य दिता. वर्धापन दिसाच्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. इट इज अ लायफलायन ऑफ गोवा हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. कदंबा ही प्रॉफिटा खातीर चलयना. कदंबा ही सर्वीस दिवपा खातीर चलयता. 50% कन्सेशन आमी स्टुडंटाकूय दिता, सिनियर सिटीजन्सांकूय दिता. 100% कन्सेशन आमी फ्रीडम फायटर्स, दिव्यांग, पर्सन कॅन्सर पेशंट, HIV पेशंट चड लोकांनी मंथली पास सिस्टमाचेर वचपाची गरज आसा. सातत्यात सगळे बस स्टँड, डेपो रिपेर, रिनोव्हेट करपाचो संकल्प दवरला. सगळ्यात पयलीं आमी वास्कोच्या बस स्टँडाचो फावंडेशन स्टोन येता त्या 4 तारखेक घालता. वेल मॉडर्नायज्ड आनी PP तत्वाचेर आमी हो बस स्टँड बांदता. वर्धापन दिसा निमतान कदंबा बशींच्या 2 नव्या इंटरस्टेट रुटांचे उक्तावण जालें. हाचे विशीं येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन म्हायती दिली. विजयदुर्ग वचपाक आमकां कदंबा बसी जाय म्हूण लोकांची मागणी आसली. आतां आमी इंटरस्टेट जेन्ना थोडे बसीज आनी रूट्स धाडटा, आमी खूंय चड डिमांड आसा थिंगा धाडटा. सो जानेवारी 26 आमकां फोनाचेर पळोवपाक मेळटलें की बाबा खंयची बस खंय वयता, खंयच्या रुटार वयता, कशें लोकांक कळटलें. हे जे कंप्लेन करता, उटसूट कंप्लेन आसता की ही बस पावंकूच ना, ही बस ना, हें जावपा ना. तशेंच कळंगूटच्या आमदारान गोंयच्या येरादारीचेर केल्ल्या विधानाचेर येरादारी मंत्र्याची जाप. तेजें मत बदलीत आसता, तुमकां खबर आसा. सो हांव तेजेर कांय कमेंट करपाक सोदना. कोण उलयता तांकां उलयन दी, म्हाजे कमेंट ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. दिल्ली हायकमांड आशिल्ल्या पक्षांच्यो वेगळ्यो प्रायोरिटी. बिहाराची वेंचणूक तांकां पयली. ZP आनी नगरपालिका आमकां. पक्ष आनी गोंयच्या बरे मागप्यांची एकठांय गोवा फर्स्ट तत्वार आघाडी जावंक जाय. आदी मुद्द्याचेर एकठांय येवया. राजकीय युती मागीर येता. मनोजा बरोबर आपली केमिस्ट्री नैसर्गिक जुळटा. विजय हेड ऑनान उलयला. गोंयांत प्राधान्य जर मेळूंक जाय अशें जर तांकां दिसता
जाल्यार गोंयकारांनी एक जावंक जाय. काँग्रेस RGP आनी आमी जे आतां उलोवंक लागले पळय आतां जे आमी उलयतात, इट इज अ स्पॉन्टेनियस थिंग. इट इज नॉट अ प्री प्लॅन्ड थिंग. आय हॅव नेवर मेट मनोज परब so close ever in my life. First time I met him that day, and it so happens it was over an issue. Added thing is some sort of a chemistry which has evolved spontaneously. This is a fact. There is nothing to hide about it. Second, आता फुडें कशें जातलें ताजेय पक्षान लोक आसूंक शकता जे म्हणटले की विजय सरदेसाय बरो न्ही, ताका पातयेवंक जायना, अशें खूब आसूंक शकता. आमच्याय पक्षान आसूंक शकता जे म्हणटले की ना तो आनी खंयच्या आनी कोणाक टायप. Those things are there. See, but we have to understand. हांव म्हणटा की जे आतां हे तूं म्हणटा ते भायले पक्ष आनी गोंयचे पक्ष, सो गोंयकारांचो फ्रंट जावपाचो गरज आहा की गोंयांत आमकां लुट्टा सरकार. You are ह्या भशेन advocating a front of Goan parties. Goan party and the bigger net, all those who are interested to oust the BJP Yes. and get a pro-Goan government. गोंयकारवादी सरकार जर येवंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी म्हळ्यार येवंक जाय. हे 2027 प्री पोल अलायन्साचे मॉरल ऑब्लिगेशन सोंपलें. ना, मागीर moral आनी नादा लागपाची इच्छा ना. काँग्रेसीन हातून येवप न्ही अशें कोणें सांगूं ना. काँग्रेस इज द बिगस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन. वाय शूड वी जस्ट disregard the Congress? We can't. In a transitional phase, they have got to put their house in order and then talk to us, or say that let's do something together. But we can't wait for them perpetually, because elections are coming, everything is coming, and they will have Bihar elections. Bihar election is a priority to them. How is it a priority to us? It is a priority to Pramod Sawant to say Bihar Divas celebrate केल्लो. तांकां ओके तें, आमकां न्ही, आमकां कांयच ना बिहारा कडेन. तुमकां झेडपी इम्पॉर्टंट, आमकां झेडपी इम्पॉर्टंट, म्युनिसिपालिटी इम्पॉर्टंट, आमकां म्युनिसिपालिटी इम्पॉर्टंट. सो आमी करूंक जाय मरे. तेंच रिजर्वेशन, तेंच डिलिमिटेशनान थंय चिटींग करतले पडते. आमी कोर्टान वचून सुप्रीम कोर्टान जिखिल्ले झगडपाक जाय न्ही परत. जोडूंक जाय आमी पडते. सो वी हॅव टू बी ऑन द ग्राउंड. वी हॅव टू पुट अप अ फायट. मेड माय सेल्फ व्हेरी क्लियर. हांव म्हजे बर्थडे दिसाच्यान सांगलां की हांव कितेंय करूंक तयार आहा. कितेंय करूंक म्हणटा तातूंत हेंय सगळें येता की खंयच्याय मनशा कडेन एक गोंयकारवादी सरकार हाडपा खातीर कॉम्प्रोमायज करपाक हांव तयार आहा. देर इज नो एलर्जी ऑफ एनी वन. देर इज नो हें की बाबा हो आसचो न्ही तो आसचो न्ही, पूण BJP नाका. गोंयच्या एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटाक हणजूणचो आरोपी शिवशंकर मयेकाराक 9 दिसां खातीर ताब्यात घेवपाची पणजेच्या खाशेल्या न्यायालयाची ऑर्द. फटोवप आनी बेकायदेशीर रितीन कोम्युनिदादीची जमीन आपल्या नांवार करपाच्या आरोपाचेर मयेकाराचेर ऑर्द. ह्या विशयी ईडीची चवकशी चल्ल्या. कोम्युनिदाद जमनीवेली घरां अधिकृत करपाच्या सरकाराच्या बिलाक कोर्टात आव्हान दितले. कोम्युनिदाद जमनीचेर सरकाराक अधिकार ना. हे बिल वोट बँक राजकारण. विधानसभेत बिल पास केले म्हूण जायना. आमकां मान्य ना. सरकार बळजबरी करूंक शकना. दक्षिण गोंयचे कोम्युनिदादींचो बिलाक विरोध. एक चोरले ताका इन्स्टेड ऑफ ती चोरी सांपडली म्हणटरी ताका सेंटेन्स मारलो परत तुमी ताका वयल्यान रिवॉर्ड करताय. दिस इज लायक एज इफ यू आर रिवॉर्डिंग द एन्क्रोचर. दिस इज अ रिवॉर्ड एंड नाव दिस विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट. तुमी मुखार सगळे गरज घेतो खंय वचून स्क्वॉट जावपाचे, चॅलेंज करपाचें, रावपाचें देशांत वोट बँक वोट मिनिस्टरांगे प्रोटेक्शनाचेर रावपाचें आनी 10 वर्सांनी आनी होच एक्ट मागीर कंटिन्यू जातलो. वी हॅव सीन द गोवा अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन तो एक्ट 2016 हाडलोले आनी इट वॉज मेंट टू बी फॉर 180 days. Totally objecting against this. The government has no powers to regularize illegal constructions on Komunidad land. As a citizen of Goa, I also have objections to government regularizing constructions on government land. Government land तुम्ही पाहिजे जमीन न्ही. तुम्ही हाय तीन 5 वर्सां राज करपाक 27 आसतले नासतले सांगूं जायना. How can you regularize? So many governments have come and gone. How can you regularize on government land? Government lands are not your properties. Similarly, Komunidad lands are not government properties, but they are private lands. We come under the category of private institution. So how can you today you are regularizing illegal construction private in Komunidad land,
Tomorrow you will start allowing regularization of construction in private properties also. Just passing a bill in the assembly and imposing it on the state doesn't give you power. So for all purposes, the act is bad in law and we object to it and we are going to oppose it in the courts. Before the last elections, ज्यांना 2017 इलेक्शन झालं त्यांना जस्ट बिफोर दॅट इलेक्शन एक भूमिपुत्र बिल म्हणून हाडलेलें तेंय बिल अशेंच हाडलेलें त्यांना भूमिपुत्र बिल हाडलेलें आनी तेन्ना तशें हें केल्लें बट वेन द मॅटर्स केम टू द कोमदाट एवरी कोमदाट ऑब्जेक्टेड दे ओपोज सो तांकां तें बिल फुडें व्हरूंक मेळोना सो तें बिल विथड्रॉ केलें सो आतां ताणें हो एक्ट म्हणून काडला जे कॅन कंपल्सरी दॅट टायम इट वॉज लेफ्ट टू द कोमदाट. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष बदलता म्हणटा ती अफवा तथ्य ना बीजेपीन चालयल्लो अपप्रचार मात हे फावट लोक फटोवपाचो ना जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची काँग्रेसीची तयारी बीजेपींतल्या बाकीच्या 32 आमदाराकूय मुख्यमंत्री जावं कशें दिसता आसतलें मतभेद आसतातूच अमित पाटकराची ताका काडटात म्हणटा ताचेर मिडियाक जाप. हांव सध्या अध्यक्ष म्हाका जाल्यार कांय इन्फॉर्मेशन ना खासदार ताका इन्फॉर्मेशन ना बाकीचे आमचे आमदार आहा तांकां इन्फॉर्मेशन ना ही इन्फॉर्मेशन तुमकां दिली कोणें लक्षांत घेयात. सध्या आज मुद्दो असो आसा की आज ज्या परिस्थितीन भारतीय जनता पार्टीन जे गोंयची परिस्थिती आज केल्या ती म्हाका दिसता इज द एपी सेंटर आनी ताजे कडल्यान म्हाका दिसता आमी डायवर्ट जावपाक जायना. डिफरन्स ऑफ ओपिनियन मनशाचें आसपाक शकता. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी पक्ष. वी आर अ डेमोक्रेटीक पार्टी आनी म्हाका खात्री आहा की डेमोक्रेसी काँग्रेस पार्टी वर्क्स. आज काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सदांच लोकां बरोबर रावपी पक्ष. काँग्रेस पक्षान सदांच गोंयच्या जनतेक लागून न्याय दिवपाक लागून हो सदांच लोकां बरोबर आसा. कांय दिसांनी कांय म्हयन्या भितर झेडपी इलेक्शन आसा. काँग्रेस पक्ष फुल्ली प्रिपेर्ड आसा झेडपी इलेक्शन लडपाक. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन हे असले प्रोपोगंडा चलोवचे न्ही कित्याक गोंयची जनता कशीच दिशाभूल जावची ना. बीजेपीन ज्यो तांणी पळय ह्या गोंयच्या जनतेचेर जे अन्याय केले राजकारणान फक्त टिका केली म्हणून जायना की हो चोर हो फटींग हाणें पयशे घाले. सोल्युशनूय दिवपाक जाय. आमी ह्या सरकाराक जेई आर्थीक सोल्युशन दिल्लें की तूं सामान्य बारीक जनतेचेर हो दर वाडाचो दबाव घालूं नाका. जर तर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जर तर रेव्हेन्यू कमी पडटा आमी तांकां वाट दाखयिल्ली. जे इस्टाब्लिशमेंट जे इंडस्ट्रियली युनिट्स आसा जांणी पयशे फारीक करूना इमिजिएटली बंद करा. हे पळय कोळशाचें पळय आज प्रदूशण जे गोंयांत जाता जांणी जवळपास 4,500 करोड रुपया सेस फारीक करूना तांची इलेक्ट्रिसिटी कापा. जे हे दिल्लीवाले आनी आंध्राचे लोक येवन पळय हांगा आज व्हडले व्हडले बंगले बांदून पळय दिसाक 1 लाख रुपयाचे रेंटाक दिता तांचे कडल्यान तांचे दर वाड करा. तो दिसाक 1 लाख घेता पूण सामान्य गोंयकार बाबडो गरीब गोंयकार ताचेर तुमी वजन घालनाका म्हणून आमी सोल्युशनूय दिल्लें. तुमकां काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचं नाव तुमच्या नावावर परत येता ह्या संदर्भात तुमची हे कितें आहात एक्चुअली मागणी. तशें अजून कांय ठरयलेलें ना तशें आनीक म्हाकाय तशें कडेन सांगलेलें ना. पण मिडिया भितर तुमचें नाव सगळ्यान वयर काडलें सर. मिडिया स्पेक्युलेशन चालू आसा हांवें पळयल्लें तें आनी म्हाका खूब फोनूय आयले तशें कांय ना. महात्मा गांधीजी आणि देशाचे दुसरे प्रधानमंत्री सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्रीची आज जयंती. मुक्तीझुजात स्वताची जीण खर्ची घाल्ल्या ह्या फुडाऱ्यांक पुराय देशाबरोबर गोंयकारांची आर्गां. गोंय हें शांतिकायेचें राज्य एकवटाचें प्रतीक. गोंयांत आशिल्लो एकचार सांबाळून दवरचो. कांय नकारात्मक शक्ती गोंयचो एकचार बिगडपाचो यत्न करता. वाद विवाद नाका. आमी सगळे एक रावया म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. ओल्ड गोंया गांधी जयंतीचे कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. तर म्हणजे हांगासले एकतेचे प्रतीक गोंय जावन आसा आनी तेच शांतिकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्व धर्म समभावते कडेन आसा. बट काही लोक
ह्या पद्दतीन आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता. ते डिवायड न करता गोंय आनी गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें. गोंयच्या विकासाक, गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदा तुमकां दिता. महात्मा गांधी देश स्वतंत्र केलो तशेंच आमकां हांगसर गोंय सत्याग्रहान स्वतंत्र गोंय स्वतंत्र जालें. म्हणजे हे सगळे तरेचे महात्मा गांधी लागून सगळे जाल्ले आसा. तशेंच आमचे पयलींचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा लाल बहादूर शास्त्री तेजे आयज जयंती आसा. आनीक आमचे आंबेडकर जे आसा आमचो सदांच मार्गदर्शक थारलो त्यांनी जी घटना बरयली तेजे फोटो हांगसर आसा. आनी सगळे आमी हांगसर हजर रावले की तांकां आमी आमची आर्गां ओंपपाक आमी सदांच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां याद करता मुद्दम जावन. कित्याक तेणी देशा लागून आमकां हें जें स्वातंत्र्य आसा आमकां मेळ्ळां. लाल बहादूर शास्त्री आसा, आमचे आंबेडकर अशें मोठे मोठे नेत्यांनी मदत जाली देश स्वतंत्र करपाक. आमी मडगांव नगरपालिका सेवा पखवाड्याचो आज लाल निमाणो दीस निमित्तान आमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तशेंच लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती आमी मनोवपाक हांगा आसात. आमी एक श्रीमंत घराण्यान जल्माक येवन सुद्दां सगळ्या हावभावाचो त्याग करून देशा खातीर स्वातंत्र्य मेळोवपाक म्हणजे अंगावयलें वस्त्र पसून सोडून दिल्ले अशे थोर व्यक्तिमत म्हळ्यार आमचे बापू जेन्ना आमी म्हणटात लाल बहादूर शास्त्री. जय जवान जय किसान हो नारो त्या काळांत ताणें दिल्लो आनी त्या काळांत ते रेल्वे मंत्री आशिल्ले. एक त्या मोठी रेल्वेची दुर्घटना घडली आनी ती जबाबदारी आपली ह्या कारणान त्या टायमार त्या राजिनामो दिलो. हें शिक्षण ह्या लोकां कडल्यान आयची पिढीन घेवप. आयची पिढी म्हाका दिसता आयची पिढी सगळी मोबायलाकच घुशिल्ले कडेन आसा. हांव आयच्या ह्या दिसा आनी शुभ दिना दसऱ्याच्या दिसा तांकां दोगांकय आर्गां ओंपता. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. नवरात्रा जाली. आज विजयादशमीचो दसरो. 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो एक. नव्यो गाडयो, उद्देग धंदे, घरादारां उक्ती करूंक शुभ. परंपरे प्रमाण वेगवेगळे कडेन तरेतरेन दसरो. शस्त्रां अवतांची पुजा. घरां दुकानां आस्थापनांची सजावट. गाडयांची पुजा. वर्सभर आपले पोट पाणी सांबाळपी साधनांक पुजून तांचे विशीं कृतज्ञ भाव उक्तावपाची परब गोंयचो दसरो.
संवसारभरातल्या गोंयकारांक ग्लोबल कनेक्ट करपी प्रुडंटाक 19 वर्सां. आज प्रुडंटाचो 19वो वर्सुकी दीस. दी लास्ट टीन वरवीं नवो पावंडो हुपूंक प्रुडंट तयार. प्रुडंट विशीच्या हुमऱ्यार संवसारभरातल्या कोंकणी आनी गोंयकारांक क्रेडिबल इन्फोटेनमेंटाक प्रुडंट म्हत्वाचें आनी भरवशाचें माध्यम आनी दुवो. पळयात खिणचित्रां. शंबर वर्सां आदीं विजयादशमीच्या अत्यंत शुभ मुहूर्तार RSSची थापणूक जाल्ली. हजारांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या परंपरेचें हें पुनरुज्जीवन आशिल्लें. अंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शताब्दी. म्हापशा टॅक्सी स्टँडा लागसार RSSचो सुवाळो. कार्यावळीक मुख्यमंत्री धरून सगळे वांटेकार. फाटल्या एक वर्सा भितर पळयलें आमच्या देशान आनी देशाच्या भायर कितल्यो गजाली घडल्या. आताची जी परिस्थिती आसा देशाची की आमी आमचे फुडें म्हणटा की आमी देशातले जगातले तिसऱ्या नंबरचे आर्थीक सत्ता जावपाची आसा. आता ही आर्थीक सत्ता जावच्या टायमाचेर आमच्या कडेन आमच्या समोर कितलीशीच आव्हानां आसा. आव्हानां अशी आसा की आमी स्वताक आनीक मोठे करपाक जाय, आमचो देश मोठो जावपाक जाय. पण ताचे बरोबर आमी जे मोठे जातात त्या वेळाचेर भायल्यो आनी भितरल्यो शक्त्यो ह्यो आमकां फाटीं ओडपाक करता. आनी ही खरी आमकां आज चॅलेंज जाल्ली आसा. आमचे शत्रू जे दिसता समोर दिसता तांच्या पासून आमी सावध आसतलेच, पण जे शत्रू दिसना आमचे भितरले शत्रू जे आसा जे ह्या वेळाचेर आमकां फाटीं ओडपाक करता. आनी आमी जर आमचे शेजारी देशांत जर पळयशात फाटल्या 2-4 म्हयन्यांच्यो गोश्टी घडल्या जावं फाटल्या 1 वर्सांच्यो गोश्टी घडल्या त्यो खऱ्यो भयावह आसा. थंय अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा ती सरकारां बदलली आसा, थंय अराजकता मांडलेली आसा. आनी अशी एक शक्ती आसा जी भायल्यान वावुरता आनी आमच्या भितरल्या लोकां कडल्यान हेल्प घेवन आमच्या देशान अशी परिस्थिती जी परिस्थिती आमच्या शेजाऱ्या राष्ट्रांत घडल्या ती घडपाक जाय म्हणून अशी शक्ती एक वावुरता. ताज्या पासून आमकां सावध रावपाची गरज आसा. जावपा खातीर ताच्या फाटल्यान हे सगळे 5 मुद्दे आचार्य हिंदू जावपा खातीर महाशक्ती जावपा खातीर खऱ्या अर्थात उपयोगी ठरतले. परत एकदा हांव RSS संघा खातीर खूब 100 वर्सां पुराय जाल्याच्या बद्दल शुभेच्छा व्यक्त करतो. नोव्हेंबर ते डिसेंबरान आसा आमचो घर घर संपर्क योजना. तातूंत संघाचे जे लिटरेचर आसा ते तांकां दिवप, पंच परिवर्तनाची जागृती करप, संघाची वाड जावपाक लोकां मदें तांचो संघाचो विचार व्हरप. तिसरें जातलें ते हिंदू संमेलन. प्रत्येक शहरामध्ये आणि प्रत्येक मंडल म्हणजे 10 ते 12 गावांचे एक मंडल धरलेल्या प्रत्येक मंडळान हिंदू संमेलनाचे आयोजन केल्ले वतले. तिसरे आसतले ते समाजातील जे ओपिनियन मेकर्स आसा, सज्जन शक्ती आसा हांचे कडेन संपर्क करून एक संवाद साधप. चौथो आसतले ते युवा 18 ते 30 वर्साच्या युवांक कडेन संपर्क करून तांकां संघाशी जोडप. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे संघाची वृद्धी. संघाचे बेस हो शाखा आसा, तो शाखा वृद्धी ही प्रत्येक गांवागांवांत आणि शहरात जावप. हाज्या करता फुडल्या सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्यान ताज्या करता संघ शाखा वृद्धी करता नेटान प्रयत्न केल्ले वतले. बुलेटिनींतल्यार सोंपता हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा.
पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामकें उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.